ऐकतागे तुमकां स्पश्ट आसा गे? ओके, बशा. तुमकां पळोवन म्हाका खुशी जाता. म्हाका पळोवन तुमकां खुशी जाता गे? ओके. तर आमी हांगासर आसा. आमी एकामेकाची वळख करूंक न्हय, पूण आमच्या सुमयाची वळख आमकां जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज कितलीं जाणां आमी आसा हांगासर तें गरजेचें न्हय, पूण आमी आसा. आमचे सगळे देव आसा. वी बिलीव देव. देखून हांगासर आमी 3 दीस करसितल्या. हे दीस व्यर्थ जायनात, कित्याक आमची दिश्ट आमी सुमयाचेर गेल्या. देखून आमी कितें पातयेता, कशें पातयेता, कशें मागता तें गरजेचें. आज आमी एक वासाप करलें. ह्या घडये जेजून सवाल केलें, तुमी म्हाका कोण म्हणून म्हणटात? लोकांनी गाले म्हणटा तें गरजेचें न्हय, पूण जेजू आमचे कडेन विचारता. पेद्रू कडेन विचारलें, तुमी म्हाका कोण? शिसां कडेन, तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटा? हू डू यू से आय एम? पेद्रू म्हणटा, कितें जाप दिली? तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो. तुमी गाले म्हणटात जेजू कोण? तुमी तेंच म्हणटात गी. मोगाळ भवानी म्हणी पेद्रूक एक रेवलेशन मेळ्ळें. इट्स अ रेवलेशन ऑफ गॉड. Peter had a revelation. हे गरज आज तुका आनी म्हाका. आमी मोगाळ भवानी भयणी हांवें केदाळे म्हणचे आमी पोरन्या तेस्तामेंतांत नाव. We are in the New Testament, म्हळ्यार नवे कॉव्हनंट. तर आज आमकां देवा थंय एक संबंध आसा. तुका आनी म्हाका. वी हॅव ए रिलेशनशीप. आसा गी? आसा गी ना? आनी हो संबंध आनी ह्या संबंधांत आमकां देवाची वळख जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाळ भवानी म्हणी आज मस्तो आसा. नेंगे टीव्हीर आमकां ऑनलायन ते हे पुरा आसा. मागणी आसा. आमकां सोकडांक न्हय कांय उणें ना, पूण गरजेचें संबंध. रिलेशनशीप. देवा थंय एक संबंध आसा जाल्यार आमकांय देव उगडापें करता. पेद्रूक उगडापण जालें. कोणातावन? बापातावन. बापान ताका उगडापें केलें अबाउट दी आयडेंटिटी ऑफ जीसस. जेजूची नेंगे आजकाल एक शब्द आसा खंय कोडयाळांत आसा. कोडयाळांत आसलो तांकां खूब वयर गेला तो शब्द. खंयचो कोताय? कोडयाळा हा खाले खाले अस्मिताय, आयडेंटिटी. हांगा आयला गी बॉम्बे. तुमी अस्मिताय फिल्म पळयलें गी? कोणे बरोबर पळयलें? ओ मस्त जाणांनी पळयलां. व्हेरी गुड. ओके. ती फिल्माची काणी ती कोंकणी भाशेची संस्कृती, द कल्चर, कोंकणी लँग्वेज ऑर कल्चर ती ताचे विशय आसा. पूण आमची, तुजी आनी म्हजी अस्मिताय कितें हें जाणा जायचें जाल्यार वी शूड नो आवर गॉड. आमच्या देवाची वळख आमकां आसा. जे पेद्रूक जाली. पूण पळया, पेद्रू म्हणालो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या खातीर जेजून ताका एक असायनमेंट दिलें. खंयचें असायनमेंट? एक काम दिलें. व्हडली जबाबदारी दिली. खंयची ती? तूं पेद्रू खडाप, खडाप रॉक, आनी तुजेर हांव कालें बांदता पवित्र सभा बांदता. तूं कितें संवसारी आडवरताय, सर्गी आडवरला, तूं कितें सोडयताय तें सोडोवंक. देखून जेजून ताका असायनमेंट दिलें आनी ताका पदवी दिली. मोगाळ भवानी म्हणी असायनमेंट मात न्ही, पूण ऑथॉरिटी, पदवी दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाळ भवानी म्हणी आज आमची अस्मिताय कितें आनी कसली पदवी तुका आनी म्हाका जेजू दिता आनी आमी ती कशी वापरता आज. देखून भवान म्हळें पळया, ताका देवान विंचलो, पदवी दिली आनी केदळा तो देवाक वळखलो आनी ताचे उपरांत तो आस्पत्रेक वचोना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज तूं कशें पातयेताय? वॉट यू बिलीव? आनी तुजी अस्मिताय कितें? आनी तूं कशें मागताय?
आणि कशें ह्या संवसारांत तुवें जिवीत न्ही तें जिवीत देखून इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट 2017 हांव अबू धाबी पावलो मुसाफा म्हणले कडेन एक इगर्ज आसा अबू धाबीन ती नोवीस इगर्ज थंयसर पावल्ल्या वेळार 2017 म्हळ्यार आतां कितलीं 6 वर्सां जालीं 6 years आनी त्या इगर्जी ती इगर्ज सान पावलाची इट्स डेडिकेटेड टू सेंट पॉल आनी हांव थंय पावल्ल्या वेळार देवान म्हज्या मतींत घालें कितें म्हणी माग प्लीज प्रे पूण हांवें मागूंक सुरू केलें सुमया म्हाका कितें म्हणी शिकय टीच मी समथींग आनी अशें मागतना सुमार एक 15 दीस जाले मिसांव जाले म्हजी रजाई जाली हांव कितले दीस म्हाका थंय रावोंक घालें पुरो जालें ऑन द लास्ट डे हांव पार्टी येता म्हणटना 8 o'clock मॉर्निंग सकाळीं एक भाव म्हाका मेळोंक आयलो हांव 11 वरां हांवें सुटाचे 8, 9, 10, 11 3 hours 3 वरां मात्र आसलीं ह्या 3 वरांनी आतां 8 वरां वो भाव आयलो आनी म्हाका म्हणालो फादर म्हाका तुका मेळाचें हांवें सांगलें जायत कालें आसा तुजी गरज कितें वॉट इज युअर नीड तो म्हणलो फादर म्हाका तुजे कडेन उलयचें फायन म्हाका 3 वरां आसात तुका कितलो वेळ जाय तो म्हणलो 1 वर जाय कितलें 1 वर ओके 1 वर एग्रीड हांवें सांगलें म्हाका सर आतां काम ना हांगा आयिल्लो मिसांवाक ओडणी आतां तुका 1 वर जाय 3 वरां आसात म्हाका 1 वर पुरो 1 वर खंय वचें हांवें कार हाडला म्हणलो आनी म्हाका म्हणलो कारार ये म्हजे सांगाता आनी तो बसलो ड्रायव्हिंग करूंक सुरू केलें आनी हांव ताचे सांगाता इलान बसला आनी तो म्हाका म्हणलो फादर म्हाका तुका म्हजी वळख आसा गे डू यू नो मी हांवें सांगलें ना म्हाका वळख ना तूं आयलोय मेळायचें म्हणलोय 1 वर 1 hour यू नीड ओके आतां म्हाका सांग तूं कोण हू आर यू तो म्हणलो फादर हांव गुंडा ही आमची अस्मिताय गे इज दिस युअर आयडेंटिटी पण म्हणलो फादर भिये नाका डोंट गेट वरीड टेन्स हांव गुंडा जावन आसलो 2004 इस्वे पर्यंत आय वॉज ए गुंडा हांव एका गँगांत आसलो अंडरवर्ल्डांत आसलो मनीस 2004 मोगाळ भवानी पळया संवसारी रिती प्रकार जियेल्यार कितें जाता मेनी ऑफ अस मोस्ट जाणां आमी देवाक संवसारी रितीर आमी लागीं सरता यू कॅनॉट नो गॉड मोस्ट जाणां आमी देवा कडेन मागतना वी लुक एट गॉड एज ह्युमन बीइंग मनुष्य रितीर आमी मागता you will not know God. देखून मोगोळ भवानी म्हणी we need to look at God आमी आमकां देवाची वळख जाय देवाक आमी वळखूंक जाय देवाक आमी we need to approach God in God's way God's perspective heavens वयर आमी सकला पळय आमी सकलातान वयर पळयता praise the Lord hallelujah so I'm going to teach आज तुमकां हांव शिकयता आमची अस्मिताय कितें what is our identity in God in Jesus जेजू थंय आनी ही अस्मिताय कितें म्हण तुवें समजल्यार आनी तूं पाती येल्यार इफ यू बिलीव आनी इफ यू रिसीव तुवें खान गेल्यार मागीर तुवें मागची रीत बदलता यू विल चेंज युअर प्रेयर चेंज युअर थिंकिंग तुजें चिंता बदलता आनी गॉड विल देव आमकां खंडीत आमचे थंय मागीर देव काम करता ही विल वर्क फॉर यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हांगासर हो म्हणटा फादर 2004 मसर हांव संवसारी रिती प्रकार जियेलो म्हजे कडेन सक्कड आहलें संवसाराचें पुराय आहलें पूण एक ना देव ना म्हज्या गँगांत आसले सक्कड मेले एवरीबडी इज किल्ड तांकां जिवीश मारलें आनी हांवें ताका विचारलें तुका कोणें सोडलो म्हाका कोणें सोडचें म्हाकाय धरलो म्हाकाय मारलो आनी मार गुळे घाल नो दे शॉट मी
आणि मुझे तोंडनी पूर्ण हांगा रगत येता डिसफिगर आणि हांव मेला म्हणून सोन गेले फादर हांव मोडोना मुची मोत चुकिल्ली अनकॉन्शियस मुची मोत म्हाका मने फाटी मेळ्ळीच हांव उठलो हांव बॉम्बे आसलो कल्याण म्हणल्या जाग्यार आणि सीदा उठोन फर्स्ट टाइम पयले पौडी मुझे बेतुल्ले न्ही डिसफिगर्ड फेस तोंड आनी समाना हे कान घेवन हांव सीदा उठोन खंय गेलो एक रितीर मंदिर आसा कल्याण खंयचें तें रितीर मंदिर खंय आसा तुमी गेल्यात गी हय हय हांव पयले पौडी फादर येदोळ हांव वचून पळया कितलीं जाणां आसात आमच्या गांवांत आमच्या घरांत आनी आमच्या भोंवतणी रितीर करिनातलीं आसात गी ना डू नो गॉड ती चिंतात बरी आसा थोडी बडी आमी चिंतून बरो आमी बरी आसा आनी थोडी बडी आमी चिंता मोगा बाबा म्हणे हांव सकाळी मागणें करता सांजेर मागणें करता सांजेर ताका हांव खंडीत सर्गाक येता नो गॅरंटी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी कितेंय करून मोगाळ बाबा आनी म्हणी सर्ग जोडूंक जायना सो नो योर गॉड देव कितें करता व्हॉट इज ही सेइंग कितें म्हणटा बायबल तुमी म्हाका कितें म्हण सांगतात वूड यू से आय एम आनी ह्या देवा थंय आमी कोण सो देखून हो भाव म्हणलो हांव अशें जियेल्लो फादर आनी संवसारांत अशें आसात मस्त जाणां आनी ताची व्हडली काणी तो म्हणलो हांव फर्स्ट टायम ताबोर कल्याण म्हजें बेतुल्लें मुस्कार कान घेवन गेला आनी आय एम लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर फादराक रितीर दितालो आनी हांवें आयकलें त्या दिसा देव मुझे कडेन उलयता म्हणून म्हाका भोगलें देव मुझे कडेन उलय इतलो लोक आसा हांव कोणायकी पळयना हांवें तुमकां पळयलें बटल्यान स्तुती करतना थोड्यांचे हात आनी कांय वयर आसा तुमी वयर गेल्यात न्हय गे मोगाळ बाबा आनी बनी स्तुती करतना कोणायकी पळयनाकात तुका हात वयर करूंक लज दिसल्यार व्हडनी पूण देवाक सांग हांव तुजे मुखार हात उबारता ही इज लुकिंग एट यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव तुका पळयता देवा तूं म्हाका पळय केवळ तूं देवा खातीर करताय देवाच्या मोगान न्हय खंयचेंय दुसरें कारण ना आय लूक इट गॉड हांव हात उबारता देवा देव म्हाका पळयता आज हांव स्तुती करता देव म्हाका पळयता आनी भावान कितलीं आशिर्वादां सांगलीं सो सो आनी कितलीं बारा म्हणून कितलीं मेरे मेरे सो आतां हो कोणायकी पळयना आनी हो आतां दाबोर पळयला देवाचें उतर ताका आयकता तो आयकता देव ताचे कडेन उलयता म्हणून बगले आनी त्या दिसा ताणें एक निश्चय केलो ही डिसायडेड तो म्हणटा म्हाका हांवें निश्चय केलो आय डिसायडेड फादर कितें निश्चय केलो पुरो आज मिसर हांव संवसारी रितीन जियेलो आनी आतां हांव खंय पावलां पळय फादर आनी त्या दिसा हांवें निश्चय केलो हांव आनी देवाच्या उतरां बरी वा देवाच्या उतरांत बरी हांव जियेतां I will live according to the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. केवळ ताणें निश्चय केलो he decided तो म्हणटा म्हाका तक्षण हांव बरो जालो सम्मा आनी तो म्हाका विचारता फादर तूं पाती येताय की हांव बरो जालो म्हूण तक्षण तक्षण हांवें म्हळें हांव पाती येता तूं बरो जालोय म्हणून हांव पाती येता कित्याक पाती येता गे म्हळ्यार हांवें येवचें रितीर मंदिरांत मुल्कीतान हांवें पळयलां हांवें देखलां म्हज्या दोळ्यांनी कोण एकलो भाव आयलो लिवर सिरोसिस सिरोसिस दाक्तरांनी आशा सांडलो एक वर म्हजे मुखार बसल्लो 2015 तोंडाक वस म्हणलें दाक्तरान कांय करूंक जायना तुजें लिवर गेला टोटल कंप्लीट गेला तूं गेट रेडी तूं तयार जा वचोंक आनी एक वर उलयल्लो हांव कांय उलोवना हांवें गाली आयकलें हांवें ताका म्हळें इतलेंच तुजे मुखार फादर अनिल बसोना जीसस इज सिटिंग जेजू बसला बिकॉज वी थिंक डिफरंटली आमी दुसऱ्यांची चिंता मोगाळ भगवान तुमकां हांव शिकयतां केदाय तुमच्या परिस्थितीन तुमी देवाक हाडा ब्रिंग गॉड and think this way अशें चिंता what would Jesus think जेजू कशें चिंता देखून जेजूचें चिंता तुमी गरजे
जेजून चिंतले बरी आमी चिंतल्यार, जेजून चिंतचे बरी उलोवचे बरी आमी उलयल्यार, जेजून करचे बरी आमी केल्यार आमचे थंय देव काम करता. ही विल वर्क. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार भगवान म्हणे आमी येदो नेंगी सबार बोडी हांवें चिंतिनातलो असो. आय वॉज नॉट थिंकिंग दिस वे. पण त्या दिसा त्या भावाक हांवें सांगलें, जर तर जेजू बसून आसलो जाल्यार कितें करतो? तुका तूं अशें केलें तशें केलें म्हणटोगी कांय म्हणना, तुका बक्षितोगी. तो म्हणलो बक्षीत आसलो फादर, पण एक काम कर बाबा, तूं रेतीरेक ये म्हळें आयतारा. कम फॉर अ रेती. आमच्या मंदिरान रेती आसात. तो म्हणलो फादर वेळ ना, 5 दीस रेती राव म्हळें. 5 दीस, एक दीस देवाक दी, 1 डे. आनी हांवें ताका वत्ताय केल्ल्याक आयलो विदीन 4-5 days. आनी येवन रेतीरेक 2 वरां मात्र बसलो. 6 to 8 इवनिंग. संडे आयतारा. सोमारा दाक्तराशीन गेलो. एक बेसांव मागी लागलो, फादर म्हाका एक बेसांव दी, हांव दाक्तरा मेळोंक येता, म्हाका टेस्ट करूंक रिपोर्ट आनी बरो. ओके गो. पूण एकलोच वचो नाका. जेजू न्ही, जेजू गट टू देन वॉस. तूं वयच्या पयलीं जेजू गेला एंड एवरीथिंग काल तूं करूंक वता पळय सगळें जेजून केला. बिलीव. पात येवन वच. जेजू कशें चिंता चिंत. जेजू कितें उलयता उलय. तुजी परिस्थिती पळय नाका. आज मुगो भगवान म्हणी मस्त जाणा वी हॅव बिकम विक्टिम्स ऑफ आवर सर्कमस्टन्सीस. आमी आमच्या परिस्थितीचे गुलाम जाल्या. देखून तुमी 3 दीस येया हांगासर. टुमॉरो, फाल्यां, परवां आमी शिकयता हांव तुमकां कशें आमी परिस्थितीचे गुलाम जायना. कित्याक आमची अस्मिताय दुसरी. वी बिलॉंग टू गॉड. आमी देवाची. जर आमी आज देवाची म्हणून आमी पातयेता. हांव देवाचो, देव म्हजो मोग करता. 2021 हांव एका रेतीरेक गेलो. आतां हो भाव आस्पत्रेक गेल्लो. हांवें सांगलें देवाक बेसांव वच. एकलोच न्ही, जेजू आसा. बिलीव एंड गो. 3 things. आज भाव ओडोल बरें कर म्हणटालो प्रेज एंड वर्शीप करतना. रिसीव, बिलीव एंड ब्लेस. जर तुमी कान गेल्यार, पात येयल्यार, बेसांव गेल्यार आसले बरी वचनात. रिसीव, बिलीव एंड ब्लेस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मग भगवान म्हणे ओ बाप त्या दिसा आस्पत्रेक गेलो. सगळो दीस कितें आफ्टरनून टील नून परीक्षा करून स्कॅनिंग रिपोर्ट आनी गान घेवन 3-4 वरां दाक्तराक म्हणलो. तोच दाक्तर एका हप्त्या पयलीं ताका फोनाक वच म्हणलो. आतां रिपोर्ट पळोवन म्हणालो खंय तावन आयलो म्हणालो. तो म्हणलो हांव मुल्की तावन आयलो. सांग कितें आसा मुल्की? मुल्की रेतीर मंदीर आसा. हांव थंय पाद्रबाक मेळोंक गेल्लो. पाद्रबान म्हाका 1 वर दिलें आनी रेतीरेक म्हणालो. काल हांव रेतीरेक गेलो 2 वरां मात्र. डॉक्टर सांग कितें जालां? तो म्हणालो तुजो रिपोर्ट कान घे आनी मुल्की वच. तुका सिरोसीस ना. That's God. Praise the Lord. Hallelujah. मगर भगवान म्हणे आज तुमी हांगासर आयिल्ले. If you believe, if you receive, if you bless, तूं कशें चिंताय, कशें पातयेताय, कशें मागताय, कशें कान घेताय. That's the key. Praise the Lord. Hallelujah. काही मुसल्यार येवणी. डोंट वरी. पडल्यान मुसलाय, मोदें मुसलाय, थंय मुसलाय. बट बिलीव यू हॅव एन आयडेंटिटी इन गॉड. तुका देवा थंय एक खरी अस्मिताय आसा. हू आर यू इन गॉड? देखून देव कोण, जेजू कोण तो विचारता. आज आमचे कडेन विचारता हू डू यू से आय एम? हांव कोण म्हणून तूं सांगताय? आनी हांगासर तो भाव खंय ताबोर गेल्लो. नेगी इन्स्टंट हिलींग. आनी रेतीर जावन भायर आयलो. भायर येवन 2004 भायर येवन एकच रेतीर जालें. त्या वर्सा केल्ली 2004 भायर येवन तो म्हणालो फादर म्हाका
मस्तू कष्ट जाले जेजू थंय जियोंक नेंगी म्हजी अस्मिताय आयडेंटिटी जेजू बरी चिंतूंक जेजू बरी उलोवंक आनी ताचेर पातयेवन एक नवें जिवीत जियोंक थोडो टायम कस जाले म्हाका 3 म्हयने कस जाले 3 म्हयने उपरांत म्हाका एक काम मेळ्ळें हांव आबू धाबी आयलो 2004 to 17 13 वर्सां जाली ताणें म्हाका ताच्या घरा आपोवन व्हेलो आनी म्हणलो फादर 13 वर्सांनी आस म्हाका जेजूनो काम मात्र न्ही ताचे उपरांत हांव काजार जालो एक बरी बायल आनी दोगां भुरगीं कुटुंब आनी आतां घर आनी सकट तो म्हणलो म्हाका बेसांवा वयर बेसांवा मेळ्ळ्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जॉन चॅप्टर 1:16 God John 1:16 काढा देवाचे उतर काढा इफ यू बिलीव आज तुमी बदयल्यार मग भवानी तूं कोण म्हणून जेजू कोण म्हणून विचारता पूण त्या जेजू थंय आमी कोण देवान जेजू थंय आमकां कितें केल्यार Many of us we don't believe आमी पातयेना पूण तूं आज पातयेल्यार आनी तूं कितें जावन आसा म्हण पातयेवन आनी तशें तूं कान घेवन आनी तूं ते आशिर्वाद घालून तूं वेशी जाल्यार जियेल्यार यू सी वॉट हॅपन्स जॉन 1:16 कितें बरयलां आनी ती उलोवन आसतना जॉन 1:16 जॉन पयलो जो हांव सवान गेला वर्सा 1:16 ओळ कितें बरयलां ताचे परिपूर्णतेतावन ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर करपा कृपे वयर करपा लागल्या यू सी ग्रेस अपॉन ग्रेस तेका हांवें म्हणचे डोंट अप्रोच गॉड फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट पोरण्या टेस्टामेंटांत आमी ना पोरनो टेस्टामेंट कंप्लीट केल्लो कोणें सो आमी नव्या सल्ल्याची न्यू कॉव्हनंट आनी ह्या नव्या सल्ल्यान मगा भवानी देवान जेजूक दान जेजू थंय आमकां ताची भुरगीं गेल्यान वी बिलोंग टू गॉड आमी ताची भुरगीं कितले जाणां तुमी वाचपात येतात तूं देवाचो भुरगो हात वयर कर एक हात न्ही आनी एक हात आनी एकलो पळयता आमी पात येवचें गरज आसा यू हॅव टू बिलीव सो तुमी हात वयर करा म्हजे प्राण म्हणा Sumyan Jesu tuche thai हांव देवाचो भुरगो हांव देवाचो भुरगो जावन आसा आबा बापा तूं म्हजो मोग करताय तूं म्हजो मोग करताय त्या मोगान तुज्या एकल्याच पुताक म्हजे खातीर ह्या संवसारी धाडलो आनी त्या जेजू थंय तुवें म्हाका सोडयलाय तुवें म्हाका सुडका दिल्याय म्हज्या पातकांत हांव पिरेश्रेत हांव देवसरांत हांव देवसराच्या गुलामपणांत हांव म्हाका सोडयलाय मोरनांत हांव म्हाका सोडयलाय म्हाका ससांची भितर जोन दिलाय पवित्र आत्म्या तूं म्हजे थंय जियेताय म्हजे थंय जियोंक तूं ह्या संवसाराच्या आत्म्याभ्यास बोळादीक हालेलुया 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 ताळयो पडून जेजू करगांबया जोरा जेजू कोण आनी ह्या जेजू थंय आमी कोण आमी देवाची भुरगीं पूण मुगो भगवान म्हणी एक विशय जेजू आनी आमचे मदें इल्लो फरक आहा जेजू देवाचो पूत सन ऑफ गॉड हांव एक विशय म्हाका हो गोत्तू नासलो म्हाका गोत्तू ना तुमकां गोत्त आसलो गी ना गी जेजू थंय 2 सैमां आसलीं खंय वय गी खंयचे एक मनशा सैम ह्युमन नेचर आनी एक देव सैम तुमी जाणान गी जेजू मनीस जातना ताणें कितें केलें Philippians chapter 2:5 Philippians chapter 2:5 I will teach has तुमकां हांव सांगता जेजू 2 सैमांचे 100% human 100% divine so Jesus shared 2 nature
मनशा सैम देवाचे सैम पूण जेजू मनीस जातना ब्युटिफुल जेजून कितें केलें जेजून फिलिपियन्स चॅप्टर 2:5-6 मुखार वाच कितें बरयलां तुमचे मन तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं पळया आमचे मन अनलेस यू थिंक लायक जीसस जेजू बरी चिंती हांगा म्हणटा तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं सैमान तो देव सैमान तो देव ही वॉज गॉड बाय नेचर मागीर पूण तरी त्या समासंपनाक तो लोबदोन रावना मागीर कितें केलें मुखार बगर मनशा सारको जावन मनुष्या सारको जालो म्हळ्यार तुजे बरी म्हजे बरी ताका एक कूड आहली ताका आमी पळोवं येता आहलें 2000 वर्सां आदी ओके मनशा बरी मागीर आनी गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाक पूर्णपणे खाली केलो म्हळ्यार काय अर्थ कोण सांगता म्हाका कोणी सांगल्यार आ आपणाक भेटोवन दिलें म्हळ्यार कालें कुर्चार मेलो म्हणून गी नो when Jesus became man जेजू तुजे बरी म्हजे बरी मनीस जातना ताच्या स्वंत कुशेन बलात्कारान न्हय कुशेन ताचें देव सैम ताणें सांडलें he lived like you and me आमचे बरीच जियोन मनशा सैमांत ताणें असर्यां केलीं पूण एक मात्र डिफरन्स कालें डिफरन्स कोता असर्यां करीत जाल्यार कितेंय असर्यां केलें आनी जेजून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता मनशा सैमान केलीं देव सैमान करुना तशकी मनशा सैमार जियोन देवाची सुवार्ता प्रगट केली सुवार्ता मात न्ही त्या राजा खातीर ताणें असर्यां केली ही डीड मिरेकल्स एंड वंडर्स पूण अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी देवाच्या पदवेन देवा थंय एक बरो संबंध आसलो ताका आसलो जेजू मागतालो गी हय सकाळीं सांजे तडवडी सगळी रात मागतालो गी कनेक्टेड ऑलवेज देखून जेजू देवाचो पूत खंडीत हांव आनी तूं देवाची भुरगीं सन्स एंड डॉटर्स पूण ताचे थंय आनी आमचे मदें फरक इतलोच जीसस रियली वॉज सन ऑफ गॉड आमी अडॉप्टेड चिल्ड्रन दत्त भुरगीं आमी म्हणटा अडॉप्टेड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण पळया जेजूचें कलतेपण कितलें की तो मनीस जालो मनशा रुपार जियेलो तशेंच असर्यां केलीं कित्याक अशें केलें कित्याक म्हळ्यार तो गेल्या उपरांत शिसांनी तशें करीचें शिसांनी केलें की ना चोक्कडांनी असर्यां केलीं की ना तांकां दिल्ली पदवी वापरली की ना पिडेस्तां बोरें केलें की ना देवसार धांवडायले की ना त्या 12 जाणां अपोस्तलां पैकी कितले जण मार्तीर मेले हाउ मेनी डायर्स मार्टर्स कितले जण 11 जण एकलो मात्र ना आज शिस गेल्या उपरांत आज कोण ताचे शिस जेजूचे तूं आनी हांव आमी कितले जाणां आज असर्यां करता की ना तुमी करतात की आमकां पदवी आसा मोगाळ भवानी म्हण यू टू बिलीव आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां दायज आसा वी हॅव इनहेरिटन्स इन जीसस आमकां संपत आसा आनी आमकां पदवी आसा यू हॅव बट यू आर नॉट युजिंग देखून तुमी आज न्ही आतां फाल्यां येया कम टुमॉरो डे आफ्टर टुमॉरो वी विल यूज इट एक्टिवेट करा मागीर पळया तुमचें जिवीत बदलता लॉर्ड विल चेंज आनी तुमी मात न्ही तुमचें कुटुंब बदलता इफ यू आर इन गॉड तुमची अस्मिताय कितें म्हण तुमी समजल्यार आयडेंटिटी वी शेअर इन जीसस आनी आयडेंटिटी आमकां मेळिल्ली कित्याक बॅप्टिझम गलेशियन्स चॅप्टर 3 गलातियरांचें पत्र काडा 3रा वर्सवर 26 and 27 पळया गलेशियन्स चॅप्टर 3 26 and 27 बावतिस्मान मेळ्ळ्या पूण पावना बावतिस्मल आमी म्हणटा बॅप्टिस्मल आयडेंटिटी दोनी गरज
जेजू केदाळाय ताची आयडेंटिटी तेंगे ताची अस्मिताय ताणें केदाळाय तो विसरोंक ना. यू सी ताका 2 पावटी ताळो आयकलो खंय जेजूक 2 पावटी पळय जेजूक 2 पावटी देवाचो ताळो आयकलो. केदाळा सांगा पयलें केदाळा बॅप्टिझम कोलो ताळो ताका आयकल्लो हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवला. दिस इज माय बिलव्ड सन आय एम वेल प्लीज्ड. आनी एक पावटी केदाळा आयकलो जेजूक ताळो हा केदाळा व्हेरी गुड तुमकां गोत्ता सक्कड गोत्ता. पळय ताबोर दोंगरा ट्रान्सफिगरेशन हो म्हजो मोगाचो पूत आनी जेजू केदाळाय न्ही ह्या संवसारान जियेता तुजे बरी म्हजे बरी. ही नेवर लॉस्ट सायट ऑफ हिज आयडेंटिटी ना खंडीत ना. आनी आमकां मेळ्ळा गलेशियन्स 3:26-27 काल बरयता त्या वचन काल म्हणटा पळय निजाकी तुम्ही समेस्त भावार्था मरिफात निजाकी तुमी सुमेस्त बावडता मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. यू सी आमची आयडेंटिटी यू कॅनॉट अर्न. हाका आमी कांय करूंक ना काम करूंक ना परफॉर्मन्स ना. ही आयडेंटिटी अस्मिताय देवाची भुरगीं जेजू थंय आमी आमकां देवान दिल्या होय की आमकां दिल्या की ना बावतिस्मान दिल्या फ्री. कोण हे कान घेता whoever receives सगळ्यांक जिवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जेजू थंय आमी देवाची भुरगीं आनी जेजू नांव म्हळ्यार केदाळाय आपूण देवाचो पूत म्हणून डावट करूं ना. पूण एकलो मात्र न्ही आमची आयडेंटिटी अटॅक करता. कोण अटॅक करता गोता एकलो अटॅक करता कोण कोण सुरू ताने अटॅक करूंक सुरू केला. इज अटॅकिंग अवर आयडेंटिटी. आमी जेजू थंय देवाची भुरगीं दत्त भुरगीं जेजू थंय आमकां सक्कड आसा. आमचो बाप आमचो मोग करता. 2021 आमी रेतीर गेलो. रेतीर दिवंक न्हय आयकोंक तुमचे बरी पटल्यान कोण रेतीर दिवंक येता पळय बरी बरी शिकोवन दितात पळय हांवें वचून आयकोवचें बरें करून. हांव अजून शिकता फास्ट 14 years 14 वर्सां हांव शिकोवन आसा. आतां ह्या वर्साय हांव आतां 2 वर्सां ऑनलायन कोर्स करता. हांगा हांव रेतीर गायला न्ही हांव म्हजी क्लासी चलता म्हाका. आय एम लर्निंग. जेजू म्हाका कितलें शिकोवन आसा की बायबलान आनी कितें मस्त शिकोवन. आनी ह्या दिसांनी हांव आतां 2 years एक ऑनलायन कोर्स करता. US जावन अमेरिका एक पंगड आसा कॅथोलीक ताचो कोर्स असो फाउंडर फादर माथियस चेलेन म्हणून 2020 ताणें ऑनलायन कोर्स सुरू केला. सो हांव शिकोवन आसा. म्हाका मस्त बऱ्यो बऱ्यो शिकोवण्यो मेळटा थंयसर. एंड ऑल दीस वॉट आय टीच हांव तुमकां शिकयता नो म्हजें मायंड रिन्यूवल जावन आसा मस्त बदलून आसा. आज हांव देवाक मनशा रुपार पळयना. I don't approach God in human way. हांव देवाक वयता. आमी जेजू थंय कोण देवाची भुरगीं तर वी आर ऑलरेडी सीटेड इन हेवन. आमी स्वर्गार आसा एदोस थंय वचूंक ना एक दीस पूण आमी बसून आसा. पूण आमी आज न्ही देवाची भुरगीं जाल्यार जेजू थंय आमकां संपत आसा. वी हॅव दायस इनहेरिटन्स. आमकां जेजू थंय देवान कितें जोन दिलां सक्कड मेळटा. वी रिसीव व्हेन वी बिलीव. आमी पाती येयल्यार देखून 2021 हांवें घरा गेलो थंयसर एक स्त्री सिस्टर म्हणटा तिका रिलिजियस न्ही म्हजे बरी पाद्र्याक वा खंयच्याय मेळाची न्ही तिच्या हाता पांयांनी जेजूचे गाय आसात. तिका शिकप ना कॉलेज कंप्लीट करून हांवें पूण 22 आतां 23 वर्सां अंदुशा ती सगळ्या संवसाराक येता आनी देवाचें उतर वा देवाची सता ती परगड करता. तिका देवान उगडापण केल्ली सकल ती परगड करना. आनी थंयसर हांव बसून आहलो एकलोच पदराक मोत 35 जाणां आसलीं. 35 तातूंत एकलो पदराक दोगां सिस्टरां उरलीं पोरा तुमची बरी लायक भाव भयणी. आनी हांव बसून आसतना 3 संगती तिणें सांगल्यो. 3 संगती पतयेचे. यू नीड टू बिलीव. एक
देव आमचो मोग करता. यू ऑल बिलीव? बदयतात गी? पळय गी? इल्ले कश्ट येतना कांय सांगतात गी खंय आसा देव म्हणून सांगतात गी? ना न्ही? व्हेरी गुड चिल्ड्रन, बरी भुरगीं तुमी. मुगो भवानी म्हणे हांव आज तुमचे मुखार उबो आसा, म्हजो पप्पा आस्पत्रेंत आसा आतां. This morning I got the news. पण हांवें देवाक म्हळें इतलेंच, देवा म्हजो पप्पा तुवें म्हाका दिलाय. आनी इन यू, तुजे थंय आय हॅव अ बिग डॅड. आय बिलीव. देखून हांव उबो रावता, देवाचें उतर दिता, हांव कंत करना. Because I don't give a chance to the devil. इतले पवडी हांव मिसावाक घेतना, खंय रेतरेगत आसना हांव चिंतालो, हांव रेतरेगत आसना म्हज्या घरांत कुटुंबांत कितें म्हणी जाता म्हणून. दॅट वॉज माय थिंकींग. आनी तशें जातालें. पण आज हांव रेतरेगत आसना हांव चिंता, हांव पातयेता, म्हज्या घरांत कितें जाता, म्हज्या मनशान कितें जाता, ते म्हजो देव, म्हजो बाप, जाचो हांव भुरगो, जाचो हांव पाटलाव करता, तो पळयता. ही विल टेक केअर. पळयता की ना? डोंट यू बिलीव? देखून सैतानाक इडे दिनाका. आय डोंट गिव. सो दॅट आय कॅन स्मायल. हांवें घराक म्हणचें, रेतरेगत आसतना पयलें म्हणचें, हांसा म्हणचें, मस्त जणांच्या तोंडार हांसो ना. पळया एकामेका पळया, पळया हांसा. कीप स्मायलिंग. हांसा. डोंट गिव a chance to the devil. दिनाका, पातये, because God loves you. Irrespective of your situation, आज तुज्या जिवितांत कितें आसा, कालें आसूं दी, कसली परिस्थिती आसूं दी, कोणी तुका कालें म्हणूं दी, but trust God. God loves you as you are. तुम कसो आसाय तशें देव मोग करता. आनी ह्यो देव मोग करचो ताच्या पुताक दान आमकां ताणें सोडयला, तर जेजू थंय आमकां ताणें सोडयला. दॅट इज सेकंड ट्रूथ. थर्ड आमी करया जॉन 17:3. आनी ती बायल मनीस ती स्त्री म्हणाली, जेजूचे गाय आसली 3 संगती पातयल्यार आमी सर्गाक वशीत खंय. हय की? तुमकां सगळ्यांक सर्गाक वचूंक जाय न्हू? कोण सकट सर्गाक येतात? हात वयर करा पळया. वयर नांवां नंबर दिचे. एक न्ही, दोन, दोनी हात. येस, सर्गाक वचूचे. थोड्यांचे हात सकयलात. भियेतात. डोंट नो, भियोंशे नाका. बिलीव. पातये. कित्याक? जॉन 17:3 देवाचें उतर म्हणटा, दिस इज इटर्नल लायफ. जर आमी देवा थंय, जेजू थंय, देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यात, तर आमकां दायज आसा, संपत आसा. देखून आमी कितें पातयेता गरजेचें, कशें पातयेता गरजेचें, कशें मागता गरजेचें, कशी आमची आयडेंटिटी, तेंगे आमी अस्मिताय जियेता गरजेचें. आनी हांगासर 17:3 कितें म्हणटा पळया, ते सस्नीक जिवीत हे. सासनीक जिवीत हें कसलें? तुका एकल्याक, खऱ्या देवाक, निसा देवाक, आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचें. To know one true God and to know the one whom he has sent. आज जेजू थंय आमी आसा जे मगाळ भवान मेळ्ळी. देखून कांय दुसरें पातयेवंक वचनाकात. हांगासर आसतना खंत करनाकात. 3 दीस तुमी हांगासर येतात. कालें जाता घरा, कोणाक कालें जाला, कोणाक काम ना, कोणाक कालें रीण आसा, कोणाक कालें न्ही तें आसा, हें आसा. डोंट टेल गॉड अबाउट युअर प्रॉब्लम्स, but tell God that your God is greater than your problems. Praise the Lord. Hallelujah. देखून मग भगवान म्हणी अस्मिताय म्हळ्यार don't tell him who you are, but tell whose you are. तूं कोण आसो म्हणून सांग देवाक. हांव देवाचो. दोनी सता तुमी उसारीचे. देखून हांगासर देवाचें उतर तुमकां सांगता, रिपीट करा म्हळ्यार घालें. यू आर कन्फर्मिंग युअरसेल्फ इन ट्रूथ. जेजून म्हळें, सत तुमकां सुडका दिता, फोट दिना.
देखून आमी आज आमची अस्मिताय म्हणजे आमी देवाची भुरगीं देव मोग करता जेजून आमकां सोडयला आनी पवित्र आत्मो द होली स्पिरिट आमचे थंय कालें करता जियेता आनी हो आत्मो संवसाराच्या आत्म्या भ्रास वळा दे पातया पुन्हा आज मुगाळ बाबा आणि बहिणी करार स्थिती क्रिस्तवांची कातोलिकांची देवाच्या भुरग्यांची आज ही स्वतः आम्ही नाही सबारपडी उसारी ना तुम्ही उसारी जे many of us we are not doing आज आमकां उसारूंक आसा आज तुम्ही आफ्टरनून आराधना घेया we are आम्ही आज स्वतः उसान मागता we will hold on to the truth जेजूच्या नांवान स्वतः उसान आणि कितें देवाचें न्हय तें जेजूच्या नांवान भायर घाल जेजूच्या नांवान we release blessing आज आफ्टरनून आमकां आराधना आसा मिसाचें बरोबर आसा वी विल प्रे फाटल्या दिसांनी हांव एका रितीर गेलो सिस्टरांक रितीर दिवं तांकां म्हळें पयलें आज सोडबडी सिस्टरांक पदरापांक पळयल्यार न्हय तांच्या तोंडार सत्य ना सत्य आज लोकांक म्हणी पळयल्यार कुटुंबाच्या न्ही कुटुंबान तुमी जियोवची रीत तुमी पातयेवची रीत तुमी मागची रीत पळयतना निजाकी खुशी जाता ताळयो बेडीचे ताळयो बेडा डोंट वरी पण सिस्टरान पाद्रापांक पळयल्यार आज करार स्थिती ती गव्हर्मेंटाक सर्वेला उपरांत सेमिनरीक सर्वेला उपरांत तांचे आसो गेल्यात हांवें म्हणलें पयलें हांवें आतां सिस्टरांक पाद्रापांक रितीरेक वयचें पयलें सिस्टरांक हांव फाटल्या दिसांनी गेलो पयलें म्हळें तांकां सिस्टर्स तुमी यशवंत बसल्यार म्हाका बरें लागना देवाकी बरें लागना देखून तुमी आसाचे यू हॅव टू स्मायल कित्याक देव म्हणटा न्ही आमकां देवान काल्याक विंचल्या आमी देवाची भुरगीं जाल्यार देव मोग करता जेजून सोडयला पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमी बेश्टेन जियोंक जायना कशेंय जियोंक जायना ह्या संवसारांत आमी देवाक महिमा दिवचे जॉन चॅप्टर 15-16 देव म्हणटा हांवें तुमकां विंचल्या तुमी भायर सर वचून फळ दिवचे कसले फळ दिवचे उरचे तसले फळ दिवचे जॉन 15:8 आनी एक उतर काडा जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल तुमी फांडे तुमी यथेश्ट फळ दिल्यार इफ यू गिव मच फ्रूट माय फादर इज ग्लोरिफायड म्हज्या बापाक कितें जाता महिमा जाता आमी देवाक महिमा दिवचे ह्या संवसारांत आमी आसचें घाल्यार देवाक महिमा दिवंक आज देव आज जेजू ह्या संवसारांत ना न्ही गे जेजू ना म्हळ्यार फिजिकली म्हळ्यार ताच्या कुडीन ना आज शिसी नात नाही 12 जाणां बसोल नात तर आज आमी आसा आज देवाक महिमा तुजे तावन म्हजे तावन जायचे द वे वी बिलीव हांव कशें पातयेता हांव कशें जियेता हांव कशें चिंता हांव कशें मागता हांव कितें करता हाचे मुखार देवाक महिमा जायचे देखून मुखार बाबाय भयणी देव सरा कितें दिनाका सेटन इज अटॅकिंग एकलो सांत म्हणटालो पळय हरी एकल्याच्या घराच्या पाक्यार एक एक देऊन सर आसा म्हणून आसा गी ती तकली हलयता ना काही ते पयले आदल्या घराचो सांग आज तो देवसार मगार भावा आनी भयणी घराच्या पाक्यार ना खंय आसा हा सकला घरा भितर येता व्हडलो देवसार घाले वता मोबायल Don't worry about देवसराक मोगाळ भगवान म्हणी केदाळ आमी देवा थंय जियेता देवाची भुरगीं आनी ताची पदवी काण घेवन देवाक आमी महिमा दिता देवसार आमकां हात लायना ताका पदवी ना वय गी देवसराक पदवी आसा ती पदवी कोणें काडल्या जेजून ती पदवी ताणें आदाम आनी एवेतावन काडिल्ली कांगेल्ली पूण जेजून मागीर कुडसार मोरतना पातका मात्रनी पिडा शिडा मातनी देवसराक व्हरून खिळायला तासो अधिकार ताणें आदाम एवेतावन कान गेल्लो पाटीं कान गेला आनी पाटीं कान घेवन आमकां दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून तुमी कोणाचेर पातयेतात आज निश्चय करा कोणाचेर पातयेतात तुमी जेजूचेर की देवसराचेर देखून आतां बरें करनायका आज इगर्ज मातेन देवसराक चड महिमा दिवचे आसात डोंट ग्लोरिफाय सेटन
देवाक महिमा दिया बिकॉज वी बिलोंग टू गॉड. आमी देवाची ताचे थंय जेजू थंय आमकां ताची भुरगीं आनी आमकां सोडयला. आमचे थंय देव वस्ती करता. यू नीड टू फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन यू. देखून तुमी इतलेंच मागा, जेजू तुजें हजरपण म्हाका जाय. आय वॉन्ट. हांव देवसरा कितें दिना, देवसराचे पातयेना, पूण देवसार सोडिना मोगाळ भवानी म्हणी. एक देवसराची विशेशता एकच कालें वता, देवसार ताचें काम बरें करून करता. तर आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी आमचें काम बरें करून करुचें. आमी करया, खंडीत करया. जॉन 10:10 जॉन 10:10 देवाचे उतर म्हणटा पळया कितें म्हणटा. जेजून सांगलां तूं भियेनाका, देवसराक भिवूंची गरज ना, बट आय विल टीच यू. हांव सांगता तुमकां कशें आमी पातयेवचें, कशें आमी मागचें आनी कशें देवाची भुरगीं जावन देवाक महिमा दिवची. आनी ह्या खातीर देवान आमकां रचल्या, देवान आमकां दवरल्या त्या संवसारान. मग भगवान म्हणे कशेंय जियोवचें नाका. आज एक ग्रेस्त जागो खंय खंयचो कोत्ताय, ग्रेस्त जागो खंयचो संवसारान? सिमेस्र. म्हळ्यार आज क्रिस्तवा आमी घालें जाल्यार वता जियेतना बरें करून जियोना, देखून तें यूज करनासतना वचून उरला यूज जावना. देखून देव आशेता आमी बरें करून जियेचें. कशें जियेचें पळया देवाचे उतर घालें म्हणटा पळया जॉन 10:10. सूर येता फक्त सोर येता सोरूंक. कोण तो सोर? ताका 12-13 नांव आसा देवसराक. सोर ताका एक नांव सोर. सोर येता सोरूंक, मागीर जिवेशी मारून शिवेशी मारूंक, मागीर वाड करून विबाड करूंक. तो बरें करून सिस्टमॅटीक अटॅक करता. यू सी डिसिप्लीन. देखून पातयेया, Satan never walks in haphazard way. म्हळ्यार तूं मार्केटीक येतना रांदवे मसली हाडूंक येवन तुज्या फाटल्यान येवन धरना. पूण सैतानाक इडेन दिल्यार सोडना. देखून तूं घालें चिंताय गरजेचें. वॉट यू थिंक? कशें चिंताय? आज मोगळ भवानी म्हणी मस्त जाणां चिंतात न्ही हांव सकाळीं उठोन मागता 5 वरार, दनपारां, सांजेर 3 पावटी मागता, तेर्स करता, मिसा घेता. देखून हांव खंडीत न्ही अशें जाता. वी चेंज अ लिटल. आमी जशें चिंता मोगळ भवानी म्हणी आमचें बिहेवियर आमी चेंज करूंक पळयता. यू कॅनॉट चेंज दॅट वे. चेंज हॅज टू हॅपन इन युअर मायंड थिंकिंग. देखून तूं जेजू बरी चिंतल्या शिवाय ट्रान्सफॉर्मेशन जायना. देखून देव म्हणटा क्रिस्त जेजूचें मन तुजें जायचें. हॅव द मायंड ऑफ गॉड. देवाचें मन तुमचें करा, देवसराचें न्ही. तो बरें करता ताचें काम सिस्टमॅटीक. तो अशेंसी आमकां धरना. ही वर्क्स इन पॅटर्न. म्हणटा सोर येता सोरूंक. फर्स्ट ही स्टील्स. सोरूंक, शिवेशी मारूंक, विबाड करूंक. पूण भियेनाका. जेजू घालें म्हणटा पळया मुखार. जेजून घालें म्हणटा सोर येता सोरूंक, शिवेशी मारूंक, विबाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा घालें म्हणटा पळया हांव आयला मेळो शिवीत मेळो म्हणून. मागीर बरोवन ओम तुमच्या घट्ट म्हणा हांव आयला शिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओम तुमच्या मापार. तुम्ही कोणाक पातयेता? देवसराकी जेजू गो. कोणाक? तर आमकां काल मेळटा जेजूक पातयेतल्यांक बरोवन ओम तुमच्या मापार. लायफ इन अबांडन्स. आर लायफ विल चेंज. बरें जाता. देखून आमी पातयेवची गरज. देखून मुखार भगवान म्हणे आमची आयडेंटिटी अस्मिताय आमी जोडूंक जायना. वी कॅनॉट अर्न. देखून हांगासर परफॉर्मन्स ना, बट आमची आयडेंटिटी आमी कान घेवची. वी हॅव टू रिसीव इन फेथ. भावडदा आतां पळया ओ देवसार पयलें ही ताची मेंटालिटी घे, ताचें चिंता. देवसाराचें चिंता आमचें न्ही, आमचें भायर तें न्ही, आमच्या देवाचें पयलें ताचें चिंता. ह्या संवसारान पयलें आसलें चिंता आसा गेल्लो परफॉर्मन्स मेंटालिटी आसा गेल्लो देवसार. खंय आमी वचता? Isaiah 14:12-14 वाचा पळया. Isaiah 14:12-14. हांव तुमकां सांगून आसा आमी देवाची ताची भुरगीं. आमची आयडेंटिटी अस्मिताय आमी जोडूंक जायना. आमी कान घेवचे,
मातये जे वी हॅव टू रिसीव आमी कितेंय केल्ल्यान वा काले आमकां आसा ताचेर वंदोन आमची आयडेंटिटी ना व्हॉट वी आर हूज वी आर आमी कोणाची आतां हांगासर पळया कितें बरयलां पळया बरें आयसाया 14 to 14 काले बरयलां पळया सकाळींच्या नेकेत्रा सकाळींच्या नेकेत्रा कोणाचें नांव ते सकाळींचे नेकेत्र कोण तो देवसार लुसिफर म्हणलें नांव ना बायबलान ही इज नोन एज मॉर्निंग स्टार देवसार पळया सकाळींचे नेकेत पांत्याचे नेकेत मागीर मुखार पांत्याच्या पुता पांत्याच्या पुता मागीर तूं कसो आकाशांत तूं कसो आकाशांत सकला पडलोय हाऊ डिड यू फॉल मागीर राष्ट्रांचेर जैत वेल्लो तूं कसो राष्ट्रांचेर जैत वेल्लो तूं कसो धरणीर शेवटेलाय धरणीक शेवटलोय पळया कसो शेवटलो पळया तूं तुज्या काळजांत म्हणटलोय तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय हांव आकाशाचेर सोडतलो हांव आकाशाचेर सोडता मागीर देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर हांव म्हजे देवाच्या नेकेद्रा प्रास वयर हांव म्हजे सिंहासन दवरतलो सिंहासन आसा करता आय विल मेक ए थ्रोन अबव गॉड्स थ्रोन मागीर मुखार उत्तरेच्या शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव म्हजी बसका घेता यू सी ही सिंगींग ताणें जिंचे देवसराचें जिंदाप हांव अशें करता म्हजें सिंहासन वयर आनी थंय हांव बसका घेता आनी मुखार घाला म्हणटा हांव खूप अमरास ऊस सोडतलो हांव खूप आमरास ऊस सोडता मागीर महोन्नत सारको हांव जातलो महोन्नत सारको हांव जाता पळया हांव अशें करता आज संवसारार हेंचे दापासाने आमी देवाची भुरगीं हांव अशें करता तशें केल्यार हांव देवाक मानवता Praise the Lord. Hallelujah. देवसाचे जिंदाप हांव अशें करता बसका तें आनी घाले हांव मौन बरोबर येता आनी हें जिंदाप तो अन्न आयलो कोणाच्या मतीन ताणें घालें पयले कोणाच्या मतीन घालें He fed this. कोणाच्या मतीन घालें आदावानी आनी तांचे पैकी एवेच्या मतीन घालें जेनेसिस 3:4 वय गे जेनेसिस उत्पत्ती ग्रंथावसो 3:4 पळया तांकां देवान कशी रचली देवाच्या सारक्याची आनी इमेज एंड लायकनेस देवा बरी आसली पूण पळया सैटन डिसीव्ड दोनामी म्हणजे आज सैतान आमकां बनायता तांकां मात न्ही तुका आनी म्हाका बनायता आमी जाणाव आमी देवाची आमी जाणाव देव मोग करता आमी जाणाव देवान ताच्या पुता ते आमकां सोडयला आमी जाणाव आमचे थंय देव वस्ती करता ह्या संवसाराच्या आत्मविश्वास बोळादीक but at times मुखार भगवान मेरे ओ देवसार सोडना आदा उंगड येवेक ताणें सोडूना हो आयला ताचे चिंता तांच्या मोतीन घालता काले म्हणटा पळया जेनेसिस 3:4 काले म्हणटा तो म्हणटा तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात तुमी मरनात मागीर कालें करता देव हें जाणा मागीर जेन्ना तुमी ते खातात केदळा तुमी हे फळ खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले तुमचे दोळे उक्ते जातात मागीर देवा सारकी तुमी जातले अळ्या तुमी फळ केल्यार देवा बरी जाता तुमी अशें केल्यार मात्र देवा बरी जातले पूण तुमी जाणात ती देवा बरीच आसली सैतानान ताचें चिंताप एवेच्या आनी आदावांच्या मतीन जालें तुमी फॉल केल्यार देवा बरी फॉल खावन देवा बरी जावंक जायना तांकां ऑलरेडी देवान ताच्या सारक्यान स्वरुपान रचल्ले आनी आदाव आनी एव फटवून पडले होगडायले आतां हो दिवसार नेक्स्ट मेळोंक आयलो कोणाक मेळोंक आयलो वता कोणाक जिसूको देवसार हो सोडना कोणायकी सोडना आदाव एवेक ताणें सोडूना कोणायकी सोडूना ही डजंट स्पेर एनीवन आतां जिसूक मेळोंक आयलो बौतिस्मान ताणें दाळो आयकल्लो मार्क 1:11 न्ही 1:11 आनी ट्रान्सफिगरेशन ताबोर दोंगरार
हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवलो 2 बोटी आमी म्हळें होय पूण आतां जेजूक मेळोंक येतना गाले म्हणटा सैतान ताळण्यो 3 ताळण्यो होय गी तर 3 ताळण्यो नाका 1 ताळणी म्हणा इफ यू आर सन ऑफ गॉड तूं देवाचो पूत होई जाल्यार कालेंकर ए फातर आसले कालेंकर उंडे कर म्हळ्यार सैतान गाले म्हणटालो तुवें फातर आसले उंडे केल्यार देवाचो पूत जाताय पूण जेजू काले म्हणालो ताका हांव फातर आसले उंडे गेल्यार देवाचो पूत न्हय हांव ऑलरेडी देवाचो जेजूक बनावंक जावना फातर आसले उंडे गेल्यार तुवें नमस्कार केल्यार वा तुवें अशें केल्यार तूं देवाचो नो परफॉर्मन्स हांव देवाचो पूत हाऊ मेनी ऑफ अस आज आमी उठोन आमी सांगता मोगाळ भवानी बनी सकाळी उठोन हांव देवाचो पूत म्हणटात गी तुमी कोणी म्हणटात गी देखून तुमी सकाळी उठोन कितें मागतात गरज तुमी बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक वळखा टेल हिम ताका सांगा तो कोण म्हणचे की तो कोण म्हणा आराधना करा स्तुती करा मागीर सांगा हांव तुजो आय बिलॉंग टू यू बिकम अवेअर ऑफ युअर आयडेंटिटी तुमची अस्मिताय सोनारात आनी अशे अस्मितायक आनी वॉक इन युअर आयडेंटिटी आनी ह्या अस्मितायन तुमी तशें चिंता आनी तशेंच म्हणा काले उसारा सता उसारा आनी अशें मागा यू विल सी देवाची महिमा तुमचे ते प्रगट जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंडीत जाता फाटल्या दिसांनी म्हाका भगवान बरी एक चेडूं म्हाका मेळोंक आयलें आज मस्त जाणा तुमी म्हाका मेळोंक बरो हांव जडावत मेळना तुमी म्हाका मेळचेंच नाका तुमी हांगासर एक काम करा तुमी हांगासर आयका देवाचें उतर आयका स्तुती करा म्हाका मेळचें की सर जेजूक मेळा जेजूक सांगा He will do. I have not come. हांव हांगासर येवना तुमी म्हाका मेळचें म्हूण हांव येवना I have come to give you Jesus. आनी अशें थंय एक संबंध आसा घरा आनी हो बावड दसो आमी कांय जोडूंक ना आमी कांय व्हडलें कांय करूंक ना आमी एक देवा थंय संबंध आसा करचो एक रिलेशनशीप एक नवो सल्लो जेजू थंय सुमार स्थापन जाला जेजू बरी आमी चिंतचे जेजू बरी आमी उलोवचे ताणें दिल्ली पदवी आनी अधिकार वापरचो सैतानाक येडयना जेजूचें नांव कान घेवन मागचें सैतानाचें भायर घालचें देवाचे हाती येवचे देतलेंस आनी देन देव करता ताणें कितें आमकां जोड दिलां आमचें जाता सो देखून तुमी कोणी म्हजे सरशी येचें म्हणना जेजू सरशी येया आनी तुमी स्वता उसरा आनी ताच्या नांवान मागास और एक चेडूं एका सोनवारा आमकां सोनवारा वेगळो आसता हरी एका सोनवारा एवरी सॅटर्डे डिवायनाक तुमी आयलात की कोणी डिवायनाक थोडी जाणां मात्र नेक्स्ट हांगा पुरो सकडे येचे हांगा जावन सहार आनी खंय जावन तुमी आयला सकडे हा बोनडा डू अ रेट 5 दिसांची येया वी विल डू टू या आमी करया आमी स्वता समजोवया जाणा जावया उसारया मागया आनी लेट्स गिव अ चान्स टू गॉड तो कितें करता पळय आनी एक चेडूं मुखार आयले बसले ते म्हणलें फादर म्हाका काम ना हांवें सांगलें कितलो टायम जालो 2 वर्सां हांवें सांगलें तुवें घालें गेलां तुवें मागलें घालें मागणें केलें ना फादर म्हाका देवाचें उतर तें बरें मेळ्ळें हांव तांचो रिपीट करना आनी आसा रिपीट केल्यार पावना फर्स्ट यू हॅव टू बिलीव तुवें पातयेचें तूं कोणाचें म्हूण पातयेचें तुवें घालें गेलां ताचे उलयतना म्हाका कळ्ळें ताका काम ना म्हणून हें चिंताप मोतीन धरन तें मागता तरी हें चिंतापूच ताका अडखळ जाल्या तें चिंताप तुवें दिल्या शिवाय तें चिंताप जेजूच्या नांवान तुवें मोड दिल्या शिवाय हाव यू रिसीव द ब्लेसिंग हांवें सांगलें काम ना म्हूण नाका कित्याक तुवें येदो तुवें इतले पोटी म्हळां काम ना हें देवाचें उतर रिपीट करचें की चड तुवें घालें म्हळें आज तुमी घेतलें जाल्यार आमी हांगासर बसता हांव बरो जावना बरो म्हाका कळंत आसा यू सी वी आर सेइंग नेगेटिव्स
हमसुदेव नेगेटिव्ह नाही. It's not about negativity, it's about your relationship, तुझो संबंध. देखून तू देवा थंय आसाय, देवा थंय तुका संबंध आसा, तर तू कशें चिंताय, कशें उलयताय आनी कशें मागताय आनी कशें फाती येताय गरजेचें. As you believe, कशें फाती येताय तशें जाता. आनी ह्या चेडवाक हांवें चिंताप सोड. जेजूच्या नांवान पळय ताका एक मागणी शिकयलें, जेजू तुज्या नांवान हांवें चिंताप सांगता. ताणें सैताना कितें दिलां पळय, सैतानाचें फाती येलां न्ही. काम ना नो नो नो. हांवें ताका म्हळें तुका काम जाय न्ही, कालें तुका ल्हान काम जाय की. नो नो ना फादर म्हाका बरें काम जाय. तर आमचो देव व्हडलो देव, व्हडतो देव, ल्हान संगती विचारी नाका. Don't ask God for small things. देखून मग भगवान तुम्ही व्हडले व्हडले मागीचे. कितले जाणां तुम्ही व्हडले व्हडले मागता. हांव पोर एका घरा गेलो, पोर एक म्हाका मिसा वचूंक घाललें. एक कले मिस कुंभाराचें थंय एकलो भाव म्हाका थंय आयलो इगर्जेन. फादर ताका कालीन गरज आसली कोणा देवाची हांव प्रेज द लॉर्ड एक घडी घरा ये म्हळें. आनी हांवें चिंतलें हांव येता. इल्लो वेळ आसलो, घरा गेलो. घरा येतना ताची बायल आनी दोगां भुरगीं हय दोगां भुरगीं, चेडो आनी चेडू, दोगां ल्हानशीं भुरगीं. आनी हो म्हणटा आजचें काम गेलां, गोवाचें बायलेचें दोगांयचें. हांवें सांगलें नो नो नो, दिस इज नॉट दी सिट्युएशन. अशें जावंक ना. देवाच्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी जायना. तर तुमचें चिंताप समना, तुमचे मागणे समना. हॅव यू प्रेड, हॅव यू खरें तुमी चिंतात, कशें चिंतात, कशें मागतात, कशें मत येतात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक वळ तांचे कडेन उलयलो देवा विशयी. देवा ते आमी कोण, कशें जेजून सोडयला, कशें पवित्र आमचे ते आसा आनी ताचे हजरपण आमी बघता. देखून आमी परिस्थिती पळयना, देवसरा कितें दिना. पुट हिम आउट, ताका भायर घाल जेजूच्या नांवान. आनी हांवें सांगलें आमी मागया नेक्स्ट इयर हे घर अशें रावंक ना, घर अशें उरना, हो जागो असो उरना. बिकॉज वी बिलीव इन गॉड. ताचे ते आमकां दायज आसा, संपत आसा. एंड वी बिलीव एंड वी क्लेम. आमी सता उसरता म्हळें मागणें करया म्हळें तांणी मागलें. मागलां एंड दे आर प्रेइंग. आय बिलीव ती मागतात. तशें उरना मगाळ भगवान म्हणी खंडी जायना. हें चेडूं म्हाका मेळोंक आयिल्लें सोनवारा, नेक्स्ट सोनवारा एका सप्त्यान ताचें चिंता बदलून मागणें कर. आनी ताका सांगलें हांवें कशें मागचें म्हण शिकयलें जाल्यार मागोंक सुरू केलें. गेले एकाच सप्त्यान ताच्या कुटुंबांत एक पाद्रा पावलो. पाद्रा पावले म्हाका फोन करूंक घालें. कितें करचें हांवें फोन केलें. ते म्हणलें पोरू म्हजी बाची तुका मेळोंक आयिल्लें गे, काम ना म्हणटालें. तुवें घालें गे, सांगलें गे व्हडले व्हडले मागीचे म्हळ्यार ल्हान ल्हान मागचें न्ही. म्हळ्यार भगवान म्हणी आमी ल्हान ल्हान संगती मागतना आमच्या देवाक आमी ल्हान करता. आमचो देव ल्हान न्ही, चिल्लर न्ही, व्हडलो देव. ताका महिमा जायचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मातोस वंजल आमकां म्हणटा तुमी पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो. देखून तुमी गाळो घालून जियेनाका. अशें सैतानान बांदून घालप. सैतानाक भायर, ताच्या फोटींक भायर. ताणें आमकां खंतींत बेजारायंत, ताणें आमकां हें सगळें नाका जाल्लें आमच्या मतीन घाला. आतां आमकां येवे घाल्ले बरी, पूण जेजूक ताणें ट्राय केलें, जेजूक जावना. बिकॉज जीजस लिव्ड इन हिज आयडेंटिटी. ताका इडेन्स दिवना. देखून जेजून देवाक महिमा दिली. खंय तो गेलो, खंयची परिस्थिती ताका मेळ्ळी, जेजून परिस्थिती पळोवना. 4000-5000 लोक आसलो, 2 मासल्यो, 5 सुणे, इतल्या जाणांक दिव्येदगी पळय दिव्येदगी ना, दिव्येदगी ना. जेजून खंय पळयलें 4-5 हजार लोक खाली दादले मात आनी उरले काय आनी एक 5000 कोणा सुमार 7 की 10,000 लोक, 2 मासल्यो, 5 सुणे. जेजून खान गेले आनी जेजून खंय पळयलें, खंय पळयलें, खंय
जेसून वयर पळयलें सर्गा कोणाक पळयलें कोणाक पळयलें बापा थंय ताका कितें आसलें संबंध आसलो देखून जेजू बापाक पळयता आनी विचारता वयर काले विचारता बापा वयर कांय उणें आसा गी वयर उणें आसा गी वडलो भाव म्हणटालो न्ही वयर कोण पळय उबे रावना देवा घरगांव दिना तांकां सर्गांव वचूंक जायना तें घंट सत्य सत्य कित्याक म्हळ्यार तुमी देवाची जेजूची ओपारी आयकचे न्ही आज एक ओपार आसा वयर कितें आसा खंय वयर जेवण केलां वयर प्रेज एंड वर्शीप आसा वयर दाबा जो आसा इफ यू डोंट लायक सावंड तुका सावंड नाका तुका प्रेज एंड वर्शीप नाका तुका आसोंक नासोंक नाका सर्गाक वचोंक जायना हिंग दुसरे कडेच वता थंय उत्सव आसा देर इज सेलिब्रेशन इन हेवन देखून वयर दाबाजो वयर जेवण देखून जेजून पॅरेबल्स आमकां काले दिल्यान ओपारी दिल्या यू सी ओपारी इन द अर्थ आसा ऑल अबाउट किंगडम ऑफ गॉड देवाचें रास देखून मुखार पावन जेजू वयर पळयता केदाय ताणें असर करता थोडे बडी वयर पळोवन सर्गाक दिसला बाबा कडेन विचारलें वयर कांय उणें आसा ना रे तर सर्ग संवसाराक हाडलो देखून जेजून आमचे बापा शिकयतना शिकयलें आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव तुजें रास तुजी खुशी तशीच काले तुजी खुशी सर्गाक जाता तशी संवसाराक जावं कशें वयर आसा तशें हांगा जावं कशें वयर आसा तशें म्हजे थंय जावं कशें वयर आसा म्हज्या कुटुंबान जावं कशें वयर आसा when you believe तूं पाती येतना जाता न्ही चेडूं तातूंत चिंता पुरो दिवन बरें करून मागोवन गेलें एकाच सप्त्यान ताका काम मेळ्ळें Praise the Lord. 1 week एक हप्तो 2 वर्सां मेळोना एकाच हप्त्यान तो भद्राप म्हाका म्हणलो आयिल्लें गय तुका मेळिल्लें गय वय आयिल्लें मेळिल्लें ताका हांवें इतलेंच म्हणलें ताचें चिंता बदलुचें मागणें बदलुचें एंड शी हेज टू प्रे व्हडलें विचारचें ल्हान काम न्ही व्हडलें आनी भद्राप म्हणलो बरें काम मेळ्ळां गय ताका पूण भद्राप एक विशय म्हणलो फादर ऑफर लेटर मात्र मेळोना गय हांवें सांगलें इतलें बरें काम दिल्लो देव ऑफर लेटर ताका दिलो वी विल प्रे आय डोंट वॉन्ट टू बिलीव दीस म्हाका हें मातयेवंक नाका ऑफर लेटर मेळोना म्हणून हांव मातयेना आय डोंट बिलीव बिकॉज आय डोंट गिव वे टू सैतन सैतनाक कितें दिना सैतनाचें हांव मातयेना कित्याक सैतन फडकिरो देव फडकिरो न्ही देव फडकिरो गी ना देवाचें उतर फडकी ना जेजू म्हणटा हांव सत वाट आनी तो फट मारना सो वॉट यू बिलीव कोणाचेर पाती येता तुमी देवाचेर की सैतनाचेर आज देवाचें मात्र देवाच्या योजनान मुखार वचा गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर यू तुज्या जिवितान देवानी एक योजन केला तें देवाचें योजन कितें ती सदा कितें ती जाणा जाया उसारा त्या योजनान मुखार वचा आनी मागीर पळया तुमी रिणान आसात गी पळया तुमकां सैरीक मेळना गी पळया तुमचो फुडार देव आशिर्वादीत करता गी ना गी पळया आनी ती आशिर्वादां विधी नियमान बसयल्यान वय गी 28:1-14 कसली आशिर्वादां बेसवा सो होल्ड ऑन टू द प्लॅन ऑफ गॉड देवाचें योजन तुमी धरा ते सैतनाचें न्ही भगवान बरी हांव तुमकां सांगता म्हाका समा आयका हांगासर बरें कर सगळें आयकतात गी हात वयर करा पळय आयकतात गी एक हात न्ही दोनूय हात आयकतात जाल्यार इफ यू आर हॅपी टुडे आज कितें आयकतात आनी तुमकां आज देवाचें गाणें कितें समजून आसा जाणवय आसा ताळयो विडून देवा करपाक शरण शरण बावडटा मगार भगवान बरी एक उतर कित्याक म्हाका हांगासर 3 दीस मात्र आसा सक्कड दिवंक जायना बट वॉट आय विल गिव यू वॉट गॉड इज टेलिंग मी हांव सांगता मगार भगवान बरी सैतनाच्या डॉक्युमेंटाक सायन घालनाकात Many have signed, made a contract with the devil. तुम्ही साइन घाल्या गी बी केअरफुल कोणे सैतनाच्या न्ही ताका साइन घाल्या तो डॉक्युमेंट हाडता आज साइन घाल्या जाल्यार कॅन्सल करीचे most जाणां मोगाळ भवानी मेरी they make they sign
देवाच्या राजाचे नाही आसले, ताच्या योजनेचे नाही आसले पाती येनाका. डोंट बिलीव्ह. पण तुम्ही पाती येल्यार, तुम्ही भियेल्यार, तुम्ही कान गेल्यार बेसांव येतात. देव बेसांव दिना म्हणजे आमचो देव बेसांवांचो. ताणे बेसांव तो धाडतास, तो कुरपा धाडतात. आमकां जेजू थंय संपत आसा, कुरपे वयर कुरपा आसा. पूण आमी कोणेय केदाळाय सैतनान कितें आमकां हाडलें जाल्यार सांगलें, बनायलां, हें जालें तें जालें, मस्त जाणां आमकां सांगता खंयची कितें दुसरी समजून दितात. आमी ती खान गेल्यार आमच्या बेसांवाक आमीन सडकळ करता. सो आज सायन घाला जाल्यार गाडीचे, आज न्ही तर फाल्यां आमी विल प्रे. वी आर गोइंग टू प्रे. हिर आमी हिलिंग डिलिव्हरन्स म्हण दवरता. So you are going to receive blessings. कोण तुम्ही आज मात न्ही, फाल्यां परवां येतात, you will see blessings in your life. आणि एक ओपनिंग जाता, इतलें जाता की your life will change. तुम्ही कशें चिंतात, पाती येतात, कान घेतात आणि बेसांव घेवन वेतात आणि तुम्ही खंय वेतात थंय बेसांव जातलें. You see, you are going to glorify God. तुमचे मुखान देवाक महिमा जातली. आणि हांगासर हेंचें हांवें सांगलें एक लालान न्ही, लालान हेज्या पान हांवें पळयलां, हांवें सीन हिलिंग्स अँड मिरेकल्स. केवळ आमचें चिंता, एक चिंता बसोर बडी आमचें अडकळ जालां. म्हाका भगवान म्हणे तें आमी पयस करचें. जेजू थंय आमकां सकड आसा. यू सी, हांव तुमकां एक सांगता, एक जेजूनो असर्या करतना, मस्तू सर्या खंयचें कोणाक जिवन करतना 3 मात घडिता आसा. जेजून जिवन केल्ली वय गी बाबुलान. कोणाक जिवन केलें? एक कोणाक? लाजरस ताच्या इश्टाक. आनी एक आनी कोणाक? विधवीच्या पुताक, विडोज सन. नेक्स्ट आनी एक दाखयू न्ही. जायशिदू तेगान मात्र म्हळ्यार 3 मात घडिता जाल्यार. पूण जेजून खंयचेय असर्या करतना एक विशय स्पश्ट आमकां, जेजूक पयले असर्या करचें जाल्यार तो मनशा सैमर आसलो, तुजे बरी म्हजे बरी देव सैम ताणें कुशेन सांगलें, पूण ताचें काळीज मोवाळायन भरलें. तुसी वय की ना? लोकांचे जमाय पळोवन ताचें काळीज मोवाळायन भरलें की ना? हय. आज मुजें म्हाका आनी तुका पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळायन भरता. आय नो. आणि गेल्यार आमी भगवान ताचेर पाती जाव. तर आमी आमची पातकां पळोवची नाका. डोंट लूक एट युअर सिन्स. आज सबार जाणां पातकां पळयतात आनी ती देवाची भुरगीं म्हणून विसरतात. आज सोरबडी आमी मागण्या घेतना आमी वचून सांगचें जेजूक, देवाक सांगचें, बापा देवा हांव एक जालें म्हणटा. कितलीं जाणां आज हांव पत्की म्हणटात की ना? तर केदोळा तुम्ही सांगतात हांव एक तुजो भुरगो, तुजें भुरगें. म्हळ्यार आज देवसरान आमकां तशेंच दवरलां. आतां आमी देवाची भुरगीं पाताक करिना म्हणून ना, करता, खंडीत करता. कित्याक बायबल म्हणटा एक निधिवान मनीस दिसाक कितले पावटी पडटा? हाऊ मेनी टायम्स? Proverbs 24:16. बन्य ग्रंथावसर 20:4 16वी वोट. Proverbs 24:16 आन बरयला, एक निधिवान मनीस दिसाक 7 पावटी पडटा, पूण तो पडल्यार उरता. पडले वडचे न्ही, पडचे ओडले न्ही, खंडीत ओडले न्ही. आमी सकलो मोडटा. आमी देवाची भुरगीं देखून आमी पाताक करिना म्हणून न्ही, पाताक करूंक बरो, पूण आमी अशें म्हणोंक नजो हांव पत्की म्हणून फोंडाक वता हांगसर. कळ्ळें? कोणाक वता हांगसर? सो फोंडाक जावन उठ आनी म्हणून हांव तुजो भुरगो, जेजू थंय म्हाका सोडयलाय आनी म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसा. देवा तूं म्हजो मोग करताय. आय नो I belong to you. हांव तुजो. चिंता बदली and live. तशें जियोंक प्रयत्न. You will change. पूण संवसारी रितीर देवाक लागीं सरनाकात. देव कशें आमकां पळयता तशें आमी देवाक
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अखेरच्या पहिले बिफोर आय कन्क्लूड हांव जेजूची एक ओपार तुमच्या फुडें आसा काढता खंयची ओपार करताय जेजून एक ओपार दिली व्हडली ओपार बरी ओपार वेचीक पुताची वय गी वेचीक पूत प्रॉडिगल सन दोन पूत आसले एकलो मलगोळो न्हय सेकंड दुसरो आस्त विसारन पुरा वांटेकर बापा आणि त्याची आस्त घेऊन गेलो ती आस्त ओगडायली आणि खंय 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 गेलो वचून दुकुराच्या कोंडान पडलो वय गी ना ताका थंय म्हणी काले म्हणी मेळटा म्हणजे काय मेळोना ताका आखरेक देवाचें उतर म्हणटा पॅराबल ओपार सांगता ताका बूद आयली म्हळ्यार घालें बूद म्हळ्यार घालें आतां होय विजडम म्हळ्यार ताणें ताका घालें ताच्या मतीक कालें गेलें ताणें घालें चिंतलें what you thought हा समजोनी हाका ही समजोनी कसली what is that thinking कालें समजोनी म्हळ्यार कालें what is that wisdom हांव दुखाच्या कोणाक साव पाटी येता तशें म्हणून गे मागीर हांव बापा लागीं वेता म्हळ्यार तसो अर्थ घालें हांव कोण He thought of his identity. ताची अस्मिताय हांव बापाचो होतो हांव गुलाम न्हय दिस इज समजोने तर आमी क्रिस्तांव हांव संवसार असो न्हय हांव देवसर असो न्हय हांव कोण असो आनी म्हाका कोणें सोडयला आनी म्हजें तें कोण जियेता तर हांव तशें चिंता हांव तशें करता हांव तशें जियेता Then I receive all my blessings. आनी जेजू थंय हांव आशिर्वाद जोडला म्हाका आशिर्वाद आसात म्हाका संपत आसा म्हाका दायज आसा म्हाका सर्गी आसा आनी हे हांवें जोडूंक हांवें खाली करून परफॉर्मन्स करूंक जायना हांवें जोडूचे बावरता पातयेचे आतां वो वेचीक पूत सेकंड सन ताका बूद आयली हांव गुलाम न्हय आय एम नॉट ए स्लेव हांव पूत देखून हांव उठता आनी वेता आनी बाबा कडेन सांगता हांवें तुजे विरोध आनी सर्गा विरोध पाताक केला आनी तो गेलो उठलो आनी गेलो रिनाउन सगळे सांगून गेलो आनी पयस जावन बापायन पळयलें ओ आयला ओ आतां ताणें कांय करूंक ना नेगी बापूस धांवून आयलो आनी ताका पडलोवन धरलें आनी ताका उमो दिलो किस्ट बापायन कालें विचारलें गे खंय गेल्लोय विचारलें गे आमी मात्र आमची जडती करची सगळ्यांची जडती करची ओ तसो तो असो अरे तो मागण्याचो मनीस असो तो असो सगळ्यांची जर्ती आमची जर्ती करून आमी जिवची भगवान आमकां जर्ती करूंक अधिकार ना ते देवाक सोडा देव जर्ती करतलो पूण आमकां अधिकार आसा आमी देवाच्या भुरग्यां बरी जिवंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आतां वो गेला बापायन कांय विचारूं ना खंय गेलोय कालें गेलें पयशे घेयात काय ना पडलून धरलें उमो दिलो आनी उपरांत ताका ताच्या पांयांक कालें घालें पांयांक मोचे हाताक बोटाक मोदी आनी एक आतां म्हाका सांगा मोदी मोचे दोगलो म्हळ्यार कालें कोण सांगता समाज सांगल्यार तुमकां इल्लें चड जेवण दिवया So, Moody, Moche, and Doglo, what is that? What is that? That is your baptismal identity. Asmitai. Moche, Moody, and Doglo, Tuka teen misavasa Jesutem. You are a prophet, priest, and king. Bautisman आमी प्रवादी याजक आनी गवळी राय देखून दोगलो
मोदी किंग प्रॉफिट प्रवादी आता नका तो गुलाम नी तो पूत यू सी दॅट इज आयडेंटिटी अस्मिताय आता वो पूत वेचीक सांडून गेलो फाटी आयलो आणि ताणे काय उगडावना सगळें ताका मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आता एकलो आसा थंय कोण तो मलगोडो आसा तो भायर गेल्लो ताणे हांगासर कालें पळयलें मोदी कालें मोचे आनी दोगलो भाव आयिल्लो रे आतां थंय सेलिब्रेशन जातलें वैगी एक पाडको मारिल्लो पुश्टी आनी थंयसर ते वर सेलिब्रेटिंग रिजॉयसिंग हें पुरो आयकोन ताणें विचारलें एका साकरा कडेन कालें जाता हांगासर म्हणोन उखलीक गेलो थंय म्हणलो हांगा दाबा जो आसा तेका म्हणलें कोणाक दाबा जो नाका पळय तांकां खंय वचोंक जायना खंय वचोंक जायना सगळ्यांक दाबाचो बिकॉज वेन यू रिटर्न तूं देवा थंय जियेतना खरी अस्मिताय काण घेवन कशें पातयेवन जियेताय ताचेर वंदून तुका बेसांव आसात गॉड विल ब्लेस यू कंडीव आनी आतां वो विचारता कालें वता थंय एकलो म्हणटा तुजो पूत पाटी आयला तुजो भाव पाटी आयला ओ साकोर म्हणटा तुजो भाव म्हणोन तितल्यार आतां बापूय भायर गेला कोणाक आपोवंक पयलें धाकट्या पुताक आतां कोणाक आपोवंक गेला व्हडल्या पुता हाका आपयता ये पुता ये भितर ये ओ म्हणटा ना ना हांव येना हांव सगळी जीण गुलामां बरी जियेला बापा सुवें आसोनी तो आमी देवा सुवें आसोन गुलामां बरी जियेता मोगाळ बाबा चेंज युअर थिंकिंग आमी कोणी गुलाम न्ही गुलामगी पूण आमी आज साहित्य कोणी आमच्या परिस्थितीचे गुलाम जाले हांव थिंक ऑफ दीस आज दोनपरां जेवण करतना चिंता तुमचे गुलामपण कितें हाका आमी म्हणचे इंग्लिशान म्हणटात स्ट्रॉंग होल्ड्स म्हळ्यार सैतानाच्यो फोटी तुमी सैतानाच्या फोटीक इडें दिलांगी आर यू वरीड टुडे तुका खंत आसा गी खंतींत आसा गी तूं थोडीं जाणां चिंतात अशें चिंतात कालें वता फादर म्हाका पिडा आसा आनी हांवें ह्या पिडेंत मरचें आनी पिडेंत मरोन देवाक कालें करचें महिमा दिवची नो 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 तूं पिडेंत मरोन देवाक महिमा जायना बट यू कॅन आस्क दिस सिकनेस ती पिडा वचोंक मागीर तुवें चेंज युअर रियालिटी आज दोनपरां जेवतना कोणाय कडेन उलयनाकात एक लिस्ट करा आज आनी लिस्ट आज घरा व्हरा आज राती न्हीद येना जाल्यार येवड न्ही बरी लिस्ट कर घालें कॉन्ट्रॅक्ट केला ते मोडूंगा फाल्यां हांगा येतना आमी मागता आनी परवां वी विल प्रे फॉर हिलिंग डिलिव्हरन्स जाता खंडीत एज यू बिलीव कशें तूं पातयेताय आतां हो पूत म्हणटा सगळी जीण तुजे संग आसून गुलामा बरी आसुल्लो आय विल वर्क लायक ए स्लेव कोण आहे म्हणे तुका गुलामा बरी जियोंक कशें देवा सुवें आसुनी बापाय सुवें आसुनी तूं गुलाम न्ही पूण बापाय म्हणटा ताका पुता म्हजें म्हणलें सगळें तुजेंच ये What I have is yours. तूं गुलाम न्ही पूण तुवें चिंतलाय तुज्या मतीन तें गडगडा आनी हो पूत ताचे परफॉर्मन्स मेंटालिटी आनी हांव गुलामा बरी हांवें केला देखून हांवें गुलामा बरी न्ही हांवें कितें केलां देखून म्हाका तुवें इनाम दिजें यू सी नो आमी घालें कर जायना आमी पाती येता आमी देवाची सगळें देवान केलां आज आमी कितें जाता सगळें देवान केल्लें जेजू थंय आमी जोडचें यू हॅव टू बिलीव पाती येल्यार जालें सो यू विल बी हिल्ड आज तुमी अशेंच पाटी वचना आज फाल्यां परवा फाल्यां येतना आनी की थोड्या भुरग्यांक आपोवन हाडा जाय ती देवाच्या भुरग्यांक आपोवन हाडा
कोणी सैतानाच्या गुलामपणात असतात ब्रिलियंट अंगस्वराला अँड आम्ही आमची चिंता आमचे मागणे आणि जेजूच्या नावान आम्ही मागया सैतानाक भायर गेल्या फुटींग भायर गेला कॉन्ट्रॅक्ट केला जाल्यार मोडा सरेंडर द कॉन्ट्रॅक्ट टू जीसस जेजून आमकां अधिकार दिला देखून निमाणे आखीर करचे पयलीं हांव सांगता सैतानाक आमचेर अधिकार ना सैतानाक अधिकार एकूच अधिकार आसा खंयचो अधिकार सैतानाक अधिकार ना आमचे देवान मोडला काढला खुर्सार खिळायला आणि सैतानाक अधिकार एकच जो खंयचोय अधिकार तूं दिताय तुवें अधिकार दिल्यार तो कान घेता उबी रावया सगळां उबी रावा